सपोर्टान भरपूर एकठांय जालें, कितें जालें? म्हाका खबर ना, तांकां विचार न्ही रे. एकठांय ते जाले सपोर्टर. तुवें हो क्वेश्चन सपोर्टरांक विचारपाचो, म्हाका कशें विचारपाचो? ओके, आतां सारकें विचारता प्रस्न विचारता म्हणल्यार आयज टिकेट रितेशाक अनावन्स जाली, पार्टी लिडर्स तुमकां मेळपाक येयले, सो वॉट इज युअर से नाव? तुमी चिंताले की तुमकां मेळटली म्हणून? आय एम अ पार्टी लॉयल वर्कर आनी आमी ग्रासरूटाच्यान पार्टीक काम केलें. तेन्ना डिसिजन पार्टीन दिलें पूण तो पार्टी प्रेजिडेंट बीन मेळपाक येयले. हांव खरो एक्चुली हांव नाशिल्लो. प्रेजिडेंट येता म्हणून हांव आमचो पार्टीचो सिनियर लिडर सगळे येता म्हणून हांव घरा एक्चुली म्हाका आनी कितें काम आशिल्लें म्हाजें पर्सनल. सो वॉट इज युअर से नाव? पार्टीची जी टिकेट आयज हेका गेल्या पळय ती, कित्याक तुमी अशें दिसतालें की तुमकांय मेळटली म्हणून, पूण आतां फायनली टिकेट डिक्लेअर जाल्लें रे. मातसो टायम तरी दी, बरें स्पेस दी, विचार करनाका. आतां पार्टी डिसिजन जाला, कितेंय जर घडटा मातसो टायम घेवंक जाय न्ही. तो टायम तरी घेवपाक आमकां टायम दी म्हणटा. तूं रोखडो येयलो सोदी. तुमचे जे तुमगेले जे कार्यकर्ते आहा तांकां खंय तरी विश्वासान घेतले ना भारतीय जनता पार्टीन, अशें तेंचो आरोप आसा. कितपत खरें? आतां सगळ्या कार्यकर्त्यांक पक्ष विश्वासात घेवंक शकना. हय. पक्षान ज्यांकां ज्यांकां विश्वासान घेवपाची आसा ते घेतलेले आसा अशें म्हाजें मत. पूण पार्टीन जो निर्णय जाला, आमी पार्टीचे कार्यकर्ते, सो आमकांय आतां थोडोसो पार्टीन जो डिसिजन जाला, सो आमकांय मातसो टायम दी न्ही कितें विचार करपाक. कित्याक आतांच जाला, हांव नाशिल्लो जेन्ना आतां मिडियांतल्यान कळ्ळें म्हाका येतकूर की अशें जाला म्हणून. सो सकाळसान तुका कांय खबर ना? हांव नाशिल्लोच न्ही रे. हां, तुका खबर ना. आतां तिकीट रितेशाक मेळत, तुमी मेळोन काम करतले पार्टीक लागून काय कशें काय तूं इंडिपेंडंट वयतलो? अरे आत्तां डिक्लेअर जाल्या दनपरां. म्हाका खबरूच नाशिल्लें. हांव आतां येयलो पळयतकूर म्हाका कळ्ळें की डिक्लेअर जाल्या म्हणून. सो म्हाकाच मातसो टायम दी मरे म्हाका. म्हणल्यार तुजें अजून ठरोवंक ना की तूं रितेशाक सपोर्ट करतलो काय कितें करतलो तें? आमी पार्टीचे कार्यकर्ते, कितले वर्सां भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा. म्हणून आयज जेन्ना अशें घडलें, आमी बारीक कार्यकर्त्यांक आयज अशें डिसिजन जाला, आमकां मातसो टायम दी न्ही. आमकां चिंतोवूच ना न्ही. आयज वी आर अंडर शॉक. केन्ना पर्यंत तुजें डिसिजन कळटलें? केन्ना पर्यंत तुजें डिसिजन कळटलें? कितें कोणी कितें जालें की एक 12 वरां तरी हें जावपाक येवपा जाय. आर यू अंडर शॉक? हें हांव अंडर शॉक. तुकाय खबर म्हाका ना दिसतालें की टिकेट म्हाका मेळटली म्हणून. हां, सारकें आतां सांगया सारकें. आयज तुमकां सगळेंच सारकें सांगलां. 12 तूं वरांनी बेश्टी गुगली घालता. 12 वरांनी तुजो निर्णय तूं सांगतलो कितें तो? निर्णय म्हणजे आमी पार्टीचे कार्यकर्ते, परतून तुका तेच सांग. जालें, करेक्ट. आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें, म्हाका मुख्यमंत्र्याचोय फोन आयलो आनी आमी आयज आमचे पार्टीचो आमचो मुख्यमंत्री आहा, सगळे जाण आमी मुख्यमंत्र्याक फॉलो करता. आनी हांगा ह्या भागांत मुख्यमंत्र्यान जायती कामां केल्लीं आसा आनी आमच्या कार्यकर्त्यांक खूब ताणें हेल्प केल्लो आसा. आनी पार्टीचो डिसिजन जालो मुख्यमंत्र्यान जेन्ना आतां कळ्ळें, सांगलें म्हाका अशें डिसिजन जाला. आनी तें कळटकूर हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगलें की मागीर ताणेंच म्हाका सांगलें की आपूण गोंयच्या भायर आसा आनी आपूण फाल्यां येतकूर तुका मेळटा. आतां प्रेजिडेंटान कितें सांगलें तुमकां? प्रेजिडेंट दिले तुमचे तें आमचे पार्टीचे इंटरनल कितें सांगपा तें सांगलें तें आनी भायर कशें. ओके, सपोर्टर्स तुजे आयज इतले भायर एकठांय जाले, तेणी तूं कडेन उलयलाच आसतलें बाबा हें कितें तुमचें अन्याय जालो? सपोर्टरान उलोवंकूच ना. हांव तेंच्या बरोबर मागीर गेलो आनी आतां येयलो. ते सपोर्टर गेले सगळे. हे आमगेले बेश्टे फ्रेंड सर्कल सदां आसता. केंजल तूं आयज येयला, तूं मदीं केन्नाय पासय मार. हांगा अशेंच लोक गर्दी आसता, कळ्ळें तुका. आमगेलें घर बारीक, आमी बारीक घराण्यांतल्यान जल्माक येयले भुरगे. आमी घर बारीक, हांगा लोक मातशे जाले की रस्त्यार जाले अशी गर्दी दिसता. म्हणून तुवें केन्ना केन्ना हांगा येवन पळोवपा जाय कितले लोक आहात. मागीर तुका कळटा, एनालिसीस कळटा की कोण खंय आहा ते ग्रावंडार, कोण आहा, कोण फिल्डार आहा. इतले दीस तूं इतलें सांगता म्हणजे इतले दीस तूं पणजे दिसती पडटालो. हांव तुका सदांच सांगतालो विचारतालो टिकेटी, तुका कॉन्फिडन्स आशिल्लें टिकेट मेळटली डेफिनेटली कॉन्फिडन्स. सदांच पणजे वलता मारतालो नाही तेन्ना? पणजे वलता टिकेटी खातीर मारनाशिल्लो हांवें केन्नाच कोणाक टिकेटी खातीर मागूं ना. कित्याक म्हाका खात्री आहा की पार्टी रायट डिसिजन घेतलें आनी आयज पार्टीन जो डिसिजन घेतलो तो पार्टीच्या हिताकूच आसतलो. इज इट रायट डिसिजन? ते पार्टीच्या हिताक तूं आसतलो. चिंतालो पळय तशें? हांव जेन्ना चिंतलो म्हाज्या सायडीन हांव म्हाज्याच खातीर चिंतलो न्ही, म्हाकाच मेळटली अशें चिंतलो. पूण पार्टीचो डिसिजन जाला. आतां तें म्हाका कळ्ळें दनपरां, कित्याक आय वॉज आउट ऑफ स्टेशन. म्हाका रेंजीन आशिल्ली आनी रेंजीन येतकूर म्हाका आतां हें कळ्ळें 3 3:30 आनी हांगा येतकूर सगळी गर्दी घडली. म्हणून आय एम अंडर शॉक. गिव मी सम स्पेस न्ही, मागीर हांव मेळटा म्हणटा तुका. हांव फोन करता आनी स्पेसिफीक मेळटा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.